वेगेनूच हांव 3 विशयां विशीं तुमकां सांगूंक सोदतां ते कितें काय विश्वास शांती दिता विश्वास बळ दिता विश्वास संपूर्णाय दिता 12 वडिलांक धाडल्या उपरांत भासावणेचे ते देसाक पळोवंक सांगलेलें ताणी वचोन ते भासावणी तो देश पळयलो आनी थिंगासरलें थोडीं फळां हाडलीं ते फळ घेवन येयले ते बेश्टेन ते देश नासलो तो सगळ्याकीन व्हडतो देश आसलो ताणी पळय जें फळ हाडलां पळय ताचे वरवीं आमकां गोमोन येता पूण जें पळय ते फळ हाडलां त्या 12 लोकां मदें 10 जाणांनू सारकी रॉंग खबर सांगली ताणी ती वायट खबर हाडली सर्वेस्परान म्हणलें जो देश तुमकां दिवचो आसा म्हणल्यार तो कानान देश पयलो वचोन तुमी पळयात ते देशाक वचोन पळय अशें म्हटलेलें ते गेले आनी ते देश पळयलो ते लोक थिंगासर कितले बोळीश ते कितले उंच आसा पळय ते थिंगासरले मनशांचो तो स्वभाव आसा तें सगळें थिंगासर पळयलें नाका जालेल्यो खबर त्यो घेवन आयले आनी तांणी लोकांक कितें सांगलें तुमकां खबर आसा आमचे लागीं हें घडचें ना कितें घडोवन येवचें ना आमकां तें भासावणी तो देश थिंगा वचोंक जावचें ना अशें म्हणटात ते कित्याक थिंगासर ते चालते मनीस न्हय पळय ज्या भासावणेचो देश सर्वेस्परान जो आमकां सांगला दिता पळय तो भासावणेचो देश ताका आमच्या ताब्यान आमकां घेवंक जावचें ना अशें म्हणटा सर्वेस्परान अशें म्हणलेलें काय तुमचे लागीं तें घडचें ना तुमकां तितली गोठाय ना तुमी बिजूड तुमी थिंगा वयचे ना तुमी ताचे लायक ना हांव तुमकां तो देश दिवचो ना ह्या भाशेन सर्वेस्परान म्हणलेलें काय ना तुमी एकदम बोळीश तुमी एकदम ज्ञानी तुमी एकदम बरे म्हणून हें सगळें पळोवन तुमकां ती भासावणी देश हांव तुमकां दिना म्हजी पसंत म्हणून म्हजे खोशेन हांव म्हजे इच्छेन भासावणीचो देश तुमकां हांव दिता म्हज्या भावा भयणांनो ह्या भाशेन केन्ना चिंती नाकाय तूं आनी हांव आमचे ते बोळाक लागोन आमचें ज्ञान पळोवन आमची ती बरी बूद पळोवन ओ आमचे ते ओत्मिकाय पळोवन ह्या सगळ्या पासत आमकां मेवतलें तें चिंतप सारकें रॉंग आयज पळय जो हांव कोण आसा पळय सगळें कॅल्वरी टेंपल जें आसा पळय तें हें सर्वेस्पराची कृपा सर्वेस्परान आमचेर काकलूत केली आनी ताचे दोयाळपणा पासत आमकां बेसांव दिलें तुमी थिंगासर योग्य म्हणून वो तुमचो थंयसर तो अधिकार थिंगा पळोवन त्या पासून सर्वेस्परान तुका बेसांव दिवंक ना ही सर्वेस्पराची दोयाळपण ते विसरले आनी ती वायट इन्फॉर्मेशन घेवन आयले ही खबर आयकताच रोखडेच सारके थिंगासर ते भियेले आनी त्याच फावटी ते सगळे थिंगासर घाबरले ही खबर आयकला उपरांत सारके भिरांतीन कोडकोडूंक लागले कितें जालें तें आमी पळोवया लोक गणीत 13 आनी 27 ताणें मोजेसाक अशें म्हटलें ज्या देशान तुवें आमकां धाडलेले पळय त्या देशान आमी गेले तितून खरें काय म्हणलें दूद आनी मोव व्हांवता तितून दुबाव ना तो देश सगळ्याकीन उत्तम देश हें सर्वेस्परान जें भासायलां तुमकां तें तुमकां सर्वेस दिवंक सोदता तें सगळ्याकीन व्हडतें पूण तें तुका मेवचें वो मेवचें ना पळय तें तुज्या भावार्थाचेर आदारीत आसा हांव हें सांगूंक सोदतां सर्वेस्परान जें ती भासावणी दिल्या जें तुजे पळय दवरलां जें तुका दिवंक सोदता जें कितें तें आसा तें सगळ्याकीन बरें पूण तें तुका मेवतलें वो ना तो जो अनुभव तुका जातलो वो ना तें जाल्यार तुज्या भावार्थाचेरूच तें आसा तो देश सगळ्याकीन बरो त्या देशान थिंगासर दूद आनी मोव व्हांवता तें ताणें थिंगासर सांगलें ओके पळय पळयता जाल्यार थिंगासर ते फळां पासून दी पळया ते देश कितलो व्हडतो पळय तो ते फळां पळोवनूच तुमकां गोमोन येतलें ह्या भाशेन ते म्हणटा दुसरें म्हणल्यार वोड 28 ते नगराचे वणट्यो व्हडत्यो त्या नगराच्यो वणट्यो एकदम व्हडत्यो आनी दुस्मानांक तांचेर जैत घेवंक जावचें ना सर्वेस्पर जो देश आमकां दिवचो आसा त्या देशान वचोन आमी पळयला पळय त्यो वणट्यो ताजेर सोंपेपणान जैत घेवंक जावचें ना पळय तेंच्यो वणट्यो त्यो एकदम व्हडत्यो जावन आसा तिसरें त्यो वणट्यो एकदम व्हडत्यो म्हणटात पळय त्यो वणट्यो व्हडत्यो त्यो सारके किल्ल्या भाशेन तितल्यो व्हडत्यो आनी खरेपणीन त्या देशांत दूद आनी थिंगासर मोव व्हांवता अशें म्हणटा तो इतको व्हडतो तो देश तुमकां सोजमिकाय मेवली काय सर्वेस्परान जी भासावणी दिल्या
जेन्ना पळय त्या देशाक पळोवंक गेलो पळय त्या देशांत थिंगासर दूध आनी मोव व्हांवतालें ते किल्ल्या भाशेन ते वोट दोंगोर तो एक एकदम व्हडतो देश तो इतको व्हडतो लोक गणीत 13 आनी वोट 31 आनी जे मनीस थिंगासर गेलेले लोकांनी म्हणलें तेजेर आक्रमण करपाची शक्ती आमकोडे ना ते आमचे किंचोड बोलिश्ट आनी ताणें इस्रायलीच्या लोकां मदें आनी जे देशाची ताणें खबर हाडली पळय ते म्हणून तेंची निंदा केली ताणें हे भाशेन तांकां सांगलें पळय तो देश पळय तुवें आमकां खबर सांगूंक घातला पळय ते आपल्याच्या लोकांक थिंगासर तो खावन उडयता आनी जितले पळय मनीस आमी थिंगा पळयले ते सारके व्हडले जिगांट कशे आनी थिंगासर नेफलीन आनी थिंगासर व्हडते मनीस पासून ते जातीचे मनशांक आमी पळयले आनी आमचे दोळ्या मुखार तांच्या मुखार आमी सारके तोळो कशे दिसताले अशे आमी दिसताले हांगा भावार्थ नासतना उलयतात हे तुका देवाची पदवी पळोवंक दिना सर्वेस्पराचे भाशणाचे तुमकां भावार्थ धरूंक दिना सर्वेस्पराचेर बोरवोसो धरूंक तुमकां दिना सर्वेस्पराचेर बोरवोसो धरूंक तुमकां दिना सोजमली काय भावार्था वरवीं तुमकां सर्वेस्पराचे बरें आसा पळय तें मेळटा भावार्था वरवीं सर्वेस्पराची वर्ती कामां तुमच्या जिवितांत तुमी थिंगासर देखतात भावार्थ नासतना सर्वेस्पराक आनी ताजे पदवेक वळखोंक दिना आनी ताजेर भावार्थ धरूंक दिना 12 लोकांन जे सर्वेस्पराची इच्छा नासली तसली ताणें वायट खबर हाडली सर्वेस्परान म्हणलें हो देश तुमकां हांव दिवचो आसा पूण ह्या 10 लोकांनी कितें म्हटलां इम्पॉसिबल हें घडोवन जावचें ना सर्वेस्पर म्हणटा हें दितलो म्हणून पूण ते म्हणटा ना कित्याक थिंगासर जे लोक आसा पळय तांकां पळोवन आमी सारके भिल्याव तांकां आमी पळयला ते सारके बोलिश्ट तांच्या मुखार जाल्यार आमी सारके तोळो कशें दिसती आमी थिंगा पडटा तांकां पळोवन आमी सारके भिले ह्या पासत आमी जाल्यार त्या देशान आमकां वसोंक जावचें ना त्या बासावल्या देशान आमकां वसोंक जावचें ना कितें पळोवन तेणी सगळें म्हटलें काय दुस्मनाचें बळ पळोवन ते कितले उंच आसा तें पळोवन ताणें कितें पळोवंक जाय आसलें ते दुस्मान कितले उंच आसा तें पळोवंक जाय आसलें वो सर्वेस्पराक ताणें पळोवंक जाय आसलो भावा भयणानो चोतरायेन आयकात सर्वेस्परान जी तुमकां सगळ्यांकीन वर्ती बेसांवन दवरल्या पळय तें तुमकां मेळना जावच्याक स्वतान कितें करता तें तुमी जाणाव तो तुमच्या मनान एक दुबाव घालता तो म्हणटा तुमच्या लागीं तें घडचें ना तें तुका मेळचें ना अशें म्हणून तुमकां तो थिंगासर घुस्पण सोडटा तो तुमकां सारको कन्फ्यूज करता तुमच्याच मुखार थिंगासर ते आडको आनी त्रास तुमकां हाडटा ह्या भाशेनचे रॉंग ते विचार आनी ते चिंतना तुज्या मनान घालता हें तुकोडें घडचें ना हें तुज्यान करूंक जावचें ना ही शैतानाची चाल जेन्ना अविश्वास तुजे भितर येता तो येता पळय तेन्ना कितें जाता तें तुमी जाणाव तुमकां जी बेसांवां मेळची आसा तुमकां जी बेसांवां फावो ती तुमकां मेळोंक ना तशें तो तेच भाशेन कोत्ता 12 लोक कितें म्हणटा ते जाणात इम्पॉसिबल थंयचो लोक कसो पळय ते तुमी जाणो काय आमकां तांचे लागच्यान जिखोंक जावचें ना सारकेंच इम्पॉसिबल तांणी फकत तांच्या दोळ्यांनी पळोवन सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक ना जेन्ना तांणी अशें केलें जेन्ना असल्या त्रासाच्या वेळार ज्या लोकांनी रॉंग इन्फॉर्मेशन हाडल्या पळय तांकां पळोवन तांकां लागून पळय जी खबर हाडल्या पळय थिंगासर ते भियेले वयली मारताले नाका जालें उलयताले तेन्ना कालेब उबो रावलो आनी तो मोजेसाच्या मुखार पोरजेच्या सगल्या लोकांक थंयसर ताणें हिम्मत दिली ताचो अर्थ तुमी जाणाव ते भियेल्ले सगळे रावात भियेनाकात घाबरो नाकात रडो नाकात आयकात कूल डावन काम डावन अशें म्हणटा आनी ताणें तांकां हिम्मत दिली त्या 10 लोकां मदेर अविश्वास आसलो पूण ह्या दोगांचे मदें विश्वास आसलो ह्या दोगांचे भितर अविश्वास म्हणटा पळय ते मातूय नासले कालेब आनी जोशुवाच्या त्या विश्वासान कितें जाता तें तुमी जाणाव लोकांच्या मनान जी भिरांत उत्पन्न जाली पळय तातूंत ताणें थिंगासर विश्वास हाडलो 10 लोक तर सारकेच भियेल्ले पूण कालेब आनी जोशुवा भियोंक ना ते 10 लोक थिंगासर भियेताले पूण कालेब आनी जोशुवा थिंगा भियेनासले
कारण तुम्ही जाणात कित्याक कालेब आनी जोशुआ सोर्वेस्पोराचे नजर लायताले आनी ते 10 लोक जाल्यार दुस्मानाचे बॉलाचे नजर लायताले. आतां हांव तुमकां सोजमिकाय दिता. साऊल आनी सावलीचे सांगाता जे लोक आसले ते गोलियताचे बॉलाक पळयताले. गोलियात कितलो उंच आहा ते पळयताले. गोलियताचे ते बाल्याक पळयताले. गोलियताची तोरसाद पळयली आनी तेन्ना ते भियेले, ते गाबोळ्ळे आनी ते जाल्यार कांपोंक लागले. आनी असल्या वेळार एक तरणाटो आयलो. ताणें कितें म्हणलें तुमी जाणाव? ताणें म्हटलें, तूं सुन्नत करूंक ना पळय तो फिलिस्ती कोण? तूं सोर्वेस्पोराचे सैनीक ह्या भाशेन थिंगासोर तूं चॅलेंज कोत्ताय? ह्या भाशेन तो सोर्वेस्पोराचेर नदर लावन अशें म्हणटालो. सोर्वेस्पोराचे पदवेचेर नदर लावन तो म्हणटालो. कितें म्हणलें तें तुमी जाणा? तूं तलवार आनी बालो घेवन आयलाय, पूण हांव सेनावाचो सोर्वेस्पोर ताच्या नांवान येता. इस्रायल पोरजेचे सेनाचे सोर्वेस्पोराचे नांवान हांव तुज्या विरुद्ध थिंगा उबो आसा. ताणें सोर्वेस्पोराचेर विश्वास ठेवलो म्हणून ते पासो तो हिम्मतान मुखार सरलो. आयज बाबा म्हणून तुज्या सोर भोंवतणी आकांत आनी त्रास आसत. हें पळय ते व्हायरसांनी येता ते वयतले आनी तुज्या मुखार दुसरे पासून दुस्मान येयत. गोडेक पयशांचे बाबतीन कसले प्रॉब्लेम येयत, वो गोडेक तुका तो शिर्वीस मेळना जायत जाल्यार आयज तुका खंयचो दुस्मान दूख दिता, खंयचो दुस्मान तुका थिंगासोर त्रास दिता. तुजी परिस्थिती थिंगासोर कशी ती आसना जायत. तुका दर एक प्रॉब्लमांतल्यान, तुका दर एक त्रासांतल्यान तुका सोडोवपी आसा पळय तो थिंगासोरल्यान भायर काडटा तो एकूच जाण आसा, सोर्वेस्पोर जेजू क्रिस्त. ह्या संवसारान जो सैतान आसा त्या दुस्माना कोणें जाल्यार तुमी भियेनाका, कित्याक आमचे भितर जेजू क्रिस्त आसा. भावार्थान दावीद मुखार सरलो आनी दुस्मानांक शेणयता. पूण हे 10 लोक दुस्मानाचे ताकद पळोवन आनी सोर्वेस्पोराची भासवणे विसरले आनी हांगासर येवन थिंगासर एक रॉंग इन्फॉर्मेशन घेवन येतात आनी तांकां बेकडायता. जाल्यार आयकात म्हज्या भावा भयणांनो, हांव तें सांगता पळय तें तुमकां तें सारकें कळोंक जाय. सैतान पळय जें कितें आकांत हाडटा पळय, तुजे ते शोकते भायर, तुजे ते गरजे भायर आसत, तुज्या ज्ञानाकीन ते भायर आसत, तुजे पळय त्रासान तुका तो हाडीत, तुका जे पळय ओस्कोत काय तो तुजे भितर हाडीत, तूं भियेनाकाय. कित्याक अशें म्हणटा? सोर्वेस्पोर तुका दर एक प्रॉब्लमांतल्यान, दर एक त्रासांतल्यान तो तुका भायर काडटलो. हें सगळें तुका एकदम थिंगा कठीण दिसता जायत, पूण सोर्वेस्पोरा पासून ते कठीण तो तुका दर एक प्रॉब्लमांतल्यान भायर काडटलो. जेन्ना पळय तूं त्रासान आसता पळय तेन्नाच सोर्वेस्पोराशी येता पळय तशें तूं करनाकाय. दर एक वेळाचेर तुवें सोर्वेस्पोरा लागीं येवचो. आतां तुमी हांगासर पळयात, म्हजेशी हो पेपर वेट आसा. हितूंतल्यान हांव त्या वाटेन पळयत जाल्यार म्हाका कांय दिश्टी पडना, पूण म्हाज्या दोळ्या मुखार येदी व्हडली चर्च आसा. सुमार 18,000 ते 20,000 लोक म्हज्या मुखार बसोंक जाता. पूण जरी हांव म्हज्या दोळ्या मुखार हो पेपर वेट दवरीत जाल्यार म्हज्या मुखार येतली व्हडली सभा आसा ती म्हाका दिश्टी पडची ना. कित्याक म्हज्या दोळ्यांच्या मुखार हो पेपर वेट आसा. जरी हांव चर्च पळोवपाक कोशिश करीत जाल्यार हें व्हडलें दिसता, म्हाका दिश्टी पडचें ना. आतां तुमकां सोजमिकाय मेळटा त्या भाशेन तुमकां सांगता. हांव तो धाकटुलें प्रॉब्लम म्हज्या दोळ्या मुखार दवरीत जाल्यार तें म्हाका एकदम व्हडतें दिसतलें. तेन्ना तूं सोर्वेस्पोराचेर विश्वास दवरचो नाय. ओत्मीक मनशान कितें करूंक जाय तुमी जाणाव? सोर्वेस्पोराक तुज्या प्रॉब्लमांत त्या कोणत्यातल्यान तुमी पळयनाकात. त्या प्रॉब्लमांतल्यान तूं सोर्वेस्पोराक पळोवनाका. प्रॉब्लम तुका व्हडतें दिसतलें. जरी तुजें प्रॉब्लम एकदम व्हडलें, आतां उदाहरणा पासत आतां हें एक पेपर आनी हें पेपर म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तुमी म्हाका सांगात कितें दिश्टी पडटलें काय? हो पेपर A4 सायजाचो, ताका आतां मोदें हांव पिसता. आतां हो 1/8 जाला. हें म्हज्या मुखार आसा जाल्यार तुमी सांगात म्हज्या सोरभोंवतणी पळोवंक जाता काय? ह्या पेपरा कडल्यान आतां हांव कितें तरी पळोवंक सोदता, पूण तरी आसतना म्हाका कांय दिश्टी पडना. कित्याक लागून? हे पेपर म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होच पेपर म्हाका व्हरतो दिसता. पूण हांव आतां हें पेपर जरी तर हांव पयस दवरीत जाल्यार आतां तुमी चिंतात जे पेपराचे आनी म्हज्या भितर एक जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटा जाल्यार तो दिसतलो.
त्या प्रॉब्लमाक मुखार दवरून तुका ते जेजू क्रिस्ताक तुका तूं पळयना काय, ते प्रॉब्लम आसा पळय ते तातूंतल्यान जेजू क्रिस्ताक पळयना काय. तुमी जेजू क्रिस्ताक मुखार दवरात तेन्ना ते प्रॉब्लमाक पळय, तेन्ना तें धाकटुलेशें दिसतलें. कालेबान जाल्यार हेंच थिंगा केलें. त्या पासत ताजे भितर हिंमत आसा. आतां मातशें आयक, तुमी भियेनाकात. तो कशें म्हणटा काय, विश्वासान सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवला. सर्वेस्पराचे बासावणेचेर विश्वास आसा. त्याच विश्वासान कालेबाक ह्या भाशेन हिंमत दिली. 12 10 लोक जाल्यार थिंगा भिताले, पूण केलेब आनी जोशुआ थिंगा भियोंक ना. आकाश म्हणटात, विश्वास म्हज्या भावा भयणांनो, तुजे सोरभोंवतणी लोक भिला आसतलो, पूण तुमी भियेनाकात. तुमी फकत सर्वेस्पराचेरूच विश्वास ठेवात. जोरी ताजे बासावणेचेर तुवें विश्वास दवरीत जाल्यार तुजे सोरभोंवतणीचे लोक तुज्या मुखार ते सोकला पडत. थिंगा तशेंच घडलें. साऊल आनी साऊल सांगात आसले पळय ते, तो फिलिस्कार गोलियाताची खबरो थिंगा आयकोन ताजे थिंगासोर पळोवन ते पळोवन गेले. जेन्ना सोगले आयकोन थिंगा धांवताले, पूण दावीद थिंगासोर मुखार सरलो. तो एकलोच मुखार सरलो. हे भावार्थाची खबर. सर्वेस्पराचेर आपले सांगात आसा पळय सर्वेस्पराचेर बरोवसो. तूं बालो आनी तलवार घेवन येताय, पूण हांव सर्वेस्पराच्या नांवान येता. हें झूज सर्वेस्पराचें. तेज्या भावार्थान ताका हिंमत दिलो. ताज्या भावार्थान ताका गोटाय दिली. ताज्या भावार्थान ताका थंयसर जोयत दिली. हांव हेंच तुमकां सांगूंक सोदतां. भावार्थान ताका थिंगा बेसावन दिली. त्या दिसा गोलियाताक मारल्या उपरांत हो दावीद देशाचेर राज करपी एक व्हडलो मनीस जालो. बरवोसो आनी भावार्थ तुका गोटाय दिता. हेंच तें कालेब म्हणटा सगल्याकीन पयलें. भावार्थान थिंगासोर कितें केलें, ताका हिंमत दिली. तुमी रावात, भियेनाकात, गाबोरचे न्हूय. ताणें सोरभोंवतणीचे सगले आसले थिंगा तांकां हिंमत दिली. आनी ताणें तांकां अशें म्हटलें. आनी दुसरें म्हटल्यार, आमी वेतोले, आमी जरूर वेतोलीं, भियेनाकात. आमी जरूर पासावले देसान भितर वेतोलीं. तें आमकां फावो जातोलें. त्या देशाचेर आमी ताबो घेवचो. खंयचो देश पळय मोव आनी थिंगासोर दूद व्हांवता पळय त्या देशाचेर. व्हडले ओंटी आसा पळय ते शार, ते आमकां मेवतले. ताचेर आमी ताबो घेतोलीं. तो एक बरो देश. थंय दूद आनी मोव थिंगासोर व्हांवता. ते भावार्थान आमकां बेसावां फावो जाता. तुमी तर भावार्थ दवरीत जाल्यार सर्वेस्पराची बेसांव तुमकां मेवतलीं. तुमकां सर्वेस्पराची बेसावां मेवतलीं. कालेब हिंगा तेंच म्हणटा. तो सर्वेस्पराचेर भावार्थ दवरता पळय त्या पासत तो हिंमत धरून थिंगा आसलो. ताणें म्हटलें, आमकां जरूर हो देश मेवतलो. दूद आनी मोव व्हांवता पळय तो देश आमच्या ताब्यान जातलो. व्हडत्यो ओंटी आसा पळय ते शार आमच्या माजेर येतले. आनी तिसरें, तें आमकां मेवच्याक आमचे भितर बळ आसा. आमचे लागीं आसा तें बळ पुरो. आमी कित्याक थिंगा भियोवचीं? जेन्ना सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा, आमी कित्याक भियोवचें? तांबडो दर्या दोशी केला पळय तो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. फारो पासून तितलो व्हडलो दुस्मान ताका पळय काबार केलो पळय तो सर्वेस्पर सांगाता आसा. जाल्यार सर्वेस्पर आमकां बळ दिना जाल्यार आमकां भियोवपाची कितें गरज? आमचो भावार्थ आमकां बळ दिता, आमकां गोटाय दिता. ती बासावणी तुका फावो जावच्याक तुका शक्ती दिता. भावार्थानूच आमकां बेसावां फावो जाता. भावार्थानूच आमकां ती हिंमत मेळटा. इतलें सांगल्या उपरांतूय ते लोक 10 लोकांन पळय जी खबर हाडला पळय तांचेर ताणें भरोसो दवरलो. तेन्ना कितें जाता तुमी जाणाव, इस्रायली परजेंचे ज्या लोकांनी सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवलो, कालेब आनी जोशुआक ताणें का सोडून जे कोणें बासावणेचेर सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवलो, हेच फकत कालेब आनी जोशुआ तेच बासावले देसान भितर सरले. ते 10 लोकांनी जे आनी ती खबर हाडली आनी त्या लोकांचेर कोणें भरोसो दवरलो तांकां वरण्यान मारता. अविश्वासान तांकां मारून उडयले. अविश्वासान तांकां काबार करून उडयले. अविश्वास लोकांक तेंचे भितर सारके गाबोतात. तांकां बेंकडायता. ती धांवता तशीं जालीं. तांकां आकांताक घालता. तांकां सारके काबार करून उडयता. जरी तुमचे भितर अविश्वास आसा तुमी चोत्राय दवरात, हो अविश्वास तुमकां थिंगा बेंकडायता.
वो अविश्वास तुमका बिजूड कशें कोत्ता, वो अविश्वास तुमका कोणाचो आदार नासलो कोत्ता, वो अविश्वास तुमका सारे काबार करून उडयता. असले दीस तुमका पळोवंक नाका जाल्यार सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवात. ताजेर बरोवसो दवरात. सर्वेस्पराचे भासावणेचेर विश्वास ठेवात. सर्वेस्परान जे तुमका भासावणे दिला तांचेर तुमी विश्वास ठेवात. जोशुआन विश्वास ठेवलो, ह्या दोगांनी विश्वास दवरला म्हूण त्या पासो ते हिम्मतान आसले. सोरभोंवतणीचे लोक भियेले पूण हे दोगी भियोंक ना. हे आमी हिंगासर बायबलान वाचतां. इजिप्तचो तो देश आखो काळोखान आसतलो पूण इस्रायलीचे लोकांच्या देशान काळोख नासलो. इजिप्तकारांचे वाटेन थिंगासोर बेबे आयले पूण जे इस्रायलाचो भाग आसलो पळय थिंगासोर बेबे येवंक नासले. इजिप्तान दोर एक कोडे मरणाची सावळी आसली पूण इस्रायलाचे लोक सारखे सुरक्षीत आसले. कित्याक त्या वेळाचेर ताणें सर्वेस्पराचें सगळें आयकलें. ताणें सर्वेस्पराच्या उतराचेर विश्वास दवरलो आनी त्या प्रमाणे ते चल्ले. आपल्या घराच्या दारवोंट्यार ताणें त्रोगत लायलें. तेन्ना त्या कांतांतल्यान साल्वार जाले. जरी तुमी सर्वेस्पराच्या उतराचेर विश्वास ठेवता, सर्वेस्पराच्या आज्ञाचेर चलता, जाल्यार सर्वेस्पराची वर्ती कामां तुमी दुसऱ्यांच्या मुखार पळयतलीं. इस्रायल पोरज्यान हें सगळें पळयलेलें. उपरांत मागीर सर्वेस्पराक ते विसरले. ताणें सर्वेस्पराची उतरां आयकोंक ना, सर्वेस्पराचेर विश्वास करपाक सोडले आनी सर्वेस्पराचे ते विरुद्ध जियेले. आनी ह्याच पासत त्या वरोण्यानूच तांचो नाश जालो. जे कोणें विश्वास ठेवलो ते साल्वार जाले. कालेब आनी जोशुआन विश्वास ठेवलो म्हणून ते भासावले देशांत ते भितर सरले. मावा भयणानो, सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवात. सर्वेस्पर तुमचे खूब मोग कोत्ता. सर्वेस्पराचे भासावणेचेर तुमी विश्वास ठेवा. जेन्ना तुमी विश्वास ठेवतात जाल्यार तुमी शांती समाधान तुमी जियेतलीं. सोरभोंवतणी ती परिस्थिती वायट आसत, परिस्थिती कितले त्या आकांतांक सांपडलेली जायत, तुमचे भितर हिम्मत आसतली, तुमचे भितर शांती आसतली. विश्वास हिम्मत दिता. तो विश्वास तुमी खंय वचोंक जाय पळय थिंगा वचपाक तुमचे भितर घोटाय तो दिता. ताणें थिंगासो जोशुआक आनी कालेबाक थिंगा घोटाय दिली. भासावले ते देशाक मेळोंक तांकां थिंगासोर घोटाय दिली. विश्वासानूच दाविदाक थिंगासोर ती घोटाय दिली तर गोलियाताक मारूंक. दावीद सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवतालो आनी विश्वासूच तुका थिंगासोर ती घोटाय दिता. जें काम तूं करूंक सोदताय, तुका शिक्षण तुका सामर्थ दिता, तुका थिंगासोर बुद्ध दिता आनी काम करपाक तुका बळ दिता. आनी थिंगासोर ती सेवकाय जायत, ओ मिनिस्ट्री जायत, थिंगासोर ती सेवा आसत, ओ तूं घोव जायत, ओ तूं बायल जायत, ओ कसली तुजी थिंगासोर जबाबदारी जायत. ती जबाबदारी थिंगा कसली जायत, थिंगासोर तुजें तें बिझनस कसलें तें जायत. तें बरे भाशेन करचे खातीर तुजे सोरभोंवतणीची परिस्थिती कशी जावं जायते जाण थिंगासोर करूंक पावनान. पूण जरी तर तूं विश्वास दवरीत, सर्वेस्पर तुका बळ दितलो. जें घडोना पळय तें घडचे खातीर तुका सर्वेस्पर थिंगासोर बळ दितलो. कालेबान आनी जोशुआन जेन्ना पळय विश्वास ठेवलो तेन्ना तांकां भरपूर बेसांवां फावो जालीं. दूद आनी थिंगासोर मोव व्हांवता पळय त्या देशांत तांकां व्हडते ओंटे आसले पळय ते शार तांकां मेवलें. आपल्याच्या शक्तीन तांकां मेवंक ना पूण सर्वेस्पराच्या बळान तांकां मेवलें. म्हज्या भावा आनी भयणानो, सर्वेस्पराचे भासावणेचेर विश्वास ठेवात. सर्वेस्पराच्या उतरांचेर विश्वास ठेवात. तुज्या दुवेचे विशय आसत, तुज्या पुताचे विशय ते आसत, तुजे सेवेचे विशय आसत, तुजे शिरविशे विशीं, ओ तुज्या बिझनसा विशीं, तुज्या लग्ना विशीं, ओ तुज्या भुरग्यां विशीं, ज्या विशयान तुवें सर्वेस्पराकडे विनंती आनी मागणी केल्या, सर्वेस्परान तुका दिला पळय ते भासावणी तो जरूर तो पुरी करतलो. तुवें कितें करूंक जाय, फकत विश्वास ठेवचो. शैतान पळय जेन्ना तुज्या मनान थिंगासो दुबाव हाडटा, लोक पळय जेन्ना तुका सारको निराश करता तेन्ना तूं विश्वास ठेव. विश्वास तुमकां हिम्मत दिता. विश्वास तुमकां बेसांवां दितलो. विश्वासूच तुमकां तें बळ दिता. कित्याक ती बेसांवां तुमकां फावो जावच्याक, कित्याक सर्वेस्पराची भासावणी मेवच्याक. आतां सर्वेस्परा लागीं आमी मागणें करुया. वर्त्या पवित्र मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, आयज तुवें सगळ्यांकीन व्हरती खबर सांगून आमकां सगळ्यांक तुवें बेसांव दिला म्हूण तुका आर्गां. आयज आमी तुमचेर विश्वास दवरता म्हणून थिंगासोर आमी असल्या कठीण परिस्थितीन पासून आमी तुजेर विश्वास दवरता म्हणून थिंगासोर असल्या कठीण परिस्थिती पासून तुवें आमकां थिंगा बळ दिलाय, आमकां बेसांव मेवल्यान. आयज आमी हिम्मत दवरून इतली बेसांवां दवरून हे सगळे घोटायेन
आयज कॅल्वरी टेम्पल मुखार सोदता थिंगासोर म्हज्या बापा ह्याच भाशेन आमचे कॅल्वरी टेम्पल सगळे मेंबराचे तुझे बेसांव वतोय. तुझी कृपा आमचे देवय जी सगळीं उतर आयकोता ती असल्या सगळे लोकांचे फामिलीचेर तांकां विश्वास दवरच्याक आनी तांकां बेसांव मेळपाक तूं तांकां आदार दी. कसली थिंगासोर परिस्थिती जावं सैतान तांचे मदें कसली आडको हाडटा लोक तांकां कितले निराश करून स्वतावंक बापा आमी जी तुजी भुरगीं आमी भावार्थान आनी आमी बरी हिम्मत धरून आनी ती गोटाय धरून आनी बेसांवां भरून आनी मुखार सरून तुकाच मोहिमा दिवंक आमकां आदार दी सोम्या. जी सगळीं मागणें कोता तांचेर तुजी काकळूत ओतोय सगळीं जी पळय वायरसान आनी प्रॉब्लेमांतल्यान आसात पळय ती आमच्या देशाक आनी दर एक मनशाक ह्या प्रॉब्लेमांतल्यान सोडोय. फामील तूं बांदून हाड सूख आनी शांती तांकां दी बरें तूं बेसांव तांकां दी. कृपा तुजी देवय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतांव. आमेन.